मुळात या समितीचो निकाल वा आमी मान्य करणारो न्हय निकाल, पण ती जर लोकांची धुळफेक करपाक जर चुकीचो निकाल जर दिवपाक जर लागली जाल्यार आमची पूर्ण तयारी आमी केल्ली आसा। त्यामुळे यंत्रणा जी आसा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची ही सजग रावची, जय्यत रावची अशा प्रकारच्यो एक्टिविटीज आतां सुरू करपाचो असो निर्णय आमी घेतलो। समितीचे अध्यक्ष भास्कर नायक हांणी सांगिल्लें आसा की आमी त्या दिसा एंड ऑफ डिसेंबर रिपोर्ट दितले म्हणून। त्या रिपोर्टाचेर तो एकदां आयल्या नंतर रिपोर्ट आमच्याय तकलेन अनेक शंका आसा, तरेतरेच्यो आसा, त्यो आमी उपस्थित करतले आनी सरकाराची सगळी एक्सपोजर जी आसा ही त्या माध्यमांतल्यान आमी करपाची ठरयिल्ली आसा। मुख्यमंत्री पर्रीकारान सल्लागार समितीचो रिपोर्ट घेवंक नाशिल्लो। ग्रामसभांनी सुद्धा प्रादेशीक भाशेक मोठ्या प्रमाणात तेंको मेळिल्लो। हो रिपोर्ट खंय सरकारान केन्नाच जाहीर करूंक दिलो ना। स्वता मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री होच अध्यक्ष जाल्लो, त्या वेळाचेरूच आमच्या मनान पाल चुकचुकलली। समितीन 2 प्रयोग केले। एक म्हणजे 2000 संस्थांची गोंयांतल्या मतां मागयलीं। त्या 2000 पैकी 1600 मतां ही मातृभाशांच्या बाजून पडली। व्यक्तिगत जे काही मान्यवर आसा त्या मान्यवरां कडल्यान लेखी मतां मागयलीं। तातूंत 220 मतां आयलीं। त्या 220 मतां पैकी 139 मतां जी आसा ही 139 मतां मातृभाशेच्या बाजून पडलीं। समितीचो कल मातृभाशा वटेन वता हें पर्रीकारांक दिशिल्ल्या मुळे पर्रीकारान पयलींच डिक्लेअर केलें, तो रिपोर्ट दिवच्या पयलींच, की समिती ताजेर निर्णय घेवची ना, मंत्रिमंडळ निर्णय घेतलो। 193 पंचायती पैकी 172 पंचायतींनी मातृभाशा शिक्षणूच जाय आनी ताका अनुदान मेळपाक जाय अशा प्रकारचो स्पश्ट निर्देश जो आसा हो दिल्लो। दुर्दैवान ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ही गोष्ट जनते पासून आतां पर्यंत लिपयल्ली आसा। गोंय सरकारान नेमिल्ली सल्लागार समिती डिसेंबर सोंपता म्हणल्यार रिपोर्ट दितली म्हूण अध्यक्ष भास्कर नायक सांगता। हो रिपोर्ट येयसर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वाट पळयतले। रिपोर्टात प्रादेशीक भाशेचेर अन्याय जाता म्हूण दिसत जाल्यार परत आंदोलन। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीदत्त केळकार।